बेतालबाटी ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवलाक खर विरोध केला। दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच। सनबर्नाच्या विरोधात बेतालबाटी ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो। तशेंच वार्का ग्रामसभेतूय थळाव्यांनी सनबर्न फेस्टिवलाक खर विरोध केला। जेन्ना सावन सनबर्नाच्या आयोजकांनी अंदू वर्सा दक्षिण गोंयांत सनबर्न फेस्टिवल जातलो म्हणून जाहीर केले उपरांत दक्षिण गोंयांत खवदळ पडला। सनबर्नाच्या विरोधात आता ग्रामसभातय तापपाक लागल्या। आयतारा पुराय गोंयांत जाल्ल्या वेगवेगळ्या ग्रामसभांत रोमी कोंकणी लिपीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवचो म्हणून 16 ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास जालो। दक्षिणेंतल्यान नुवें, कारमोना, बेतालबाटी, चिंचोण्या, सारजोरा जाल्यार उत्तर गोंयांतल्यान कोलवाळे, रईश मागोश, बस्तोडा, सुकूर, नासनोळा, कामुर्ले ह्या ग्रामसभेनी रोमी कोंकणीक लिपी समान दर्जो दिवचो म्हणून थाराव पास केलो। मोलें चेक नाक्यार शेनवारा राती कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानच्या 22 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याक अटक केल्ली। मात ह्याच प्रकरणात रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानांतल्या आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्या। सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक येस आयला, जाल्यार ह्या 4रांतलो एकलो फरार आसा। ताचो सोद घेवप चालू आसा। मये वांयगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न तापलो। गोशाळेपासून प्रदूषण जाता असो दावो ग्रामस्थांनी केलो। प्रदूषण जाता ते जर दाखोवन दिलें तर गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारी हांणी स्पश्ट केलें। गांवा भायल्यांक मये गांवांत घरां बांदपाक पंचायतीन परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। मये वांयगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न बरोच तापलो। ह्या वेळार ग्रामस्थांनी केलो, जर प्रदूषण जाता ते दाखोवन दिले तर आपूण गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारीन स्पश्ट केलें। तशेंच जांकां सनद दिल्या तांची नांवां 1/14च्या उतार्यान घालची अशी मागणी आदलो सरपंच सुभाष किनळेकर हांणी ग्रामसभेत केली। शेनवारा नवी मुंबय बेलापूर एक बेकायदेशीर इमारत कोसळपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुकेन 3 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाण जखमी जाले। इमारत कोसळपाच्या आदीं सुमार 55 जाणांक सुखरूप वाटायले। जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार करप सुरू आसा।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला आयोजित केल्ल्या बीजेपी मुख्यमंत्री परिशदेक हाजेरी लायली। या वेळार मुख्यमंत्र्यान गोयच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली, तशेंच प्रधानमंत्र्यान लेगीत मार्गदर्शन केले। आता मेरेन पणजे शारांतली सिटी बस सेवा अत्यंत वायट स्थितींत आशिल्ली। प्रायव्हेट बसवाल्यांची मनमानी आनी बसींची जाल्ली अवतिकाय पळोवन लोक भौशीक येरादारी परस स्वताची वाहनां हाडपाक पसंती दिताले, पूण हे चित्र ल्हव ल्हव बदलतना दिश्टी पडटा। एक म्हयन्या पयलीं पणजेच्या रस्त्यावयल्यान पयल्याच फावट एसी इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागिल्ल्यो। सुरवातेक ह्यो बसी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळी असो भायलो रूट घेताल्यो। आता 8 दीस पयलीं पणजेच्या भितरल्या रस्त्यावयल्यान इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागल्यात। महत्वाचे म्हळ्यार पणजेच्या 18 जून रस्त्यावयल्यान पयलेच फावट कदंबाच्यो बसी येतात। आनीकूय 2 रूट सुरू जाल्यात, मात ह्यो बसी जश्यो लोकप्रिय जावपाक लागतल्यो तशें पणजेची येरादारी कोयणी दिसान दीस कमी जातली हातूंत मात्तूय दुबाव ना। केरळात सध्या निपा व्हायरसाच्या दुयेंत्यांनी वाड जायत आसा। हॉक प्लम हे फळ जर वागोळ्यान चाखिल्लें आसत आनी ते फळ जर मनशान खालें जाल्यार ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जावं येता। कांय दिसा आदीं एका 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जावन ताका मरण आयिल्लें। भारताच्या जायत्या वाठारांनी ह्या व्हायरसाची साथ आसा। सेगीत पडपी पावसाक लागून शेनवारा राजधानी पणजेंतल्या सांतिनेज वाठारांत आशिल्ल्या एकमेव सिमेट्रीची वणत कोसळ्ळी। तशेंच ह्या सिमेट्री कडेन कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। सध्या पणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सिमेट्रीची पळोवणी केल्या, तशेंच ही वणत दुरुस्त करतले अशें उतरूय तांणी दिलां। दक्षिण गोंयांत आशिल्ल्या कुंकळे मार्केटाची स्थिती पुरायपणान बिगडल्या। मार्केटाची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सध्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्या। भितरली साधन सुविधा इबाडल्या तेन्ना ह्या मार्केटाची दुरुस्ती करची पूण थळाव्यांची मागणी। मार्केट भायल्यान दिसपाक व्हडलें आसा खरें, मात भितर सारकी साधन सुविधा उपलब्ध ना। दादल्यांक खातीर आशिल्लो टॉयलेट फाटली कितलीशींच वर्सां जालो बंद आसा। हाका लागून विक्रेत्यांक हाल जाता। देखून सरकारान विक्रेत्यांचे प्रश्न आनी समस्या बेगोबेग सोडोवचे अशी मागणी यतीन तळावलीकार हांणी केल्या।
आयतारा बेतोडेची ग्रामसभा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान बरीच तापली। कोयर प्रकल्पाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। उपरांत पुलीस बंदोबस्त घालून अर्दवट उरिल्ले कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम पुराय करता अशें आश्वासन सरपंच मधु खाणेपारकार हांणी थळाव्या लोकांक दिलें। वारका भटक्या सुण्यांच्या धोक्या पासत आनी तांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वारका ग्रामसभेत खाशेली एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी करपाचो थाराव जालो। हे समितीत वारकाचे सरपंच, भलायकी अधिकारी, पशुवैजकी खातें, GSPCA आनी गांवच्या प्रतिनिधींचो आस्पाव आसा। वारका वाडट्या भटक्या सुण्यांची वाड तशेंच सुण्यांचेर जावपी हल्ले ह्या वाडट्या प्रकारांक लागून वारका ग्रामसभेत हो थाराव जालो। मये मतदारसंघातल्या नार्वे गावात जावपी शिप बिल्डिंग प्रकल्पाचेर गरमागरम चर्चा जाली। गांवच्या हिताचो विचार करूनच प्रकल्पाक तात्पुरती NOC दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतलो। जाल्यार प्रकल्पाच्या नांवा खाला कसल्योच बेकायद्यो गजाली घडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी सरपंचान दिली। सरपंच संदेश पार्सेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा नार्वेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। पंचायत सचिवान फाटले ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केले। उपरांत ग्रामसभेक सुरवात जाली। ग्रामसभेत लायटीची समस्या आनी हेर कांय विशय चर्चेत आयले। ग्रामसभेक 100च्या आसपास लोक हाजीर आशिल्ले। कोरगांव बेकायदेशीर दोंगर कापणी तशेंच परवानगी बगर विला बांदकामाच्या विरोधात थाराव मंजूर जालो। संबंधित खात्यांक कळोवन कारवाय करतले अशें आश्वासन सरपंच अनुराधा कोरगांवकर हांणी ग्रामसभेत दिलें। कोरगांव ग्रामसभेत लोकांनी देवसू वाठारांत जावपी मेगा प्रोजेक्टाक खर विरोध केलो। ह्या प्रकल्पाचे वायट परिणाम जातले असो दावो करीत पंचायतीन तांकां ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय असो सूर कोरगांव ग्रामसभेत प्रकाश तलवणेकार, डॉमिनिक फर्नांडीस, कॉझ्मा फर्नांडीस हांणी लावन धरलो। हाचेर पंचायत लोकांच्या हिताचोच विचार करून निर्णय घेतले अशें आश्वासन सरपंच अनुराधा कोरगांवकर हांणी ग्रामसभेत दिलें। गोयच्या कॅसिनो सरकाराचे जावय पयलींच कोट्यांनी रुपया सरकाराक देणे आशिल्ल्या कॅसिनोवाल्यांक पणजेच्यो जेटी सरकारान इनामां म्हणून दिल्यात काय कितें असो प्रश्न आतां उप्रासता। विधानसभेत सरकारान दिल्ले लेखी जापेवयल्यान तरी अशें दिसता। टेंडर काडिनासतना कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीची केल्ली दुरुस्ती गोंयांत गाजता। कोट्यांनी मोडूनय कला अकादमीची दुरुस्तेचे नांवान अवतिकाय। टेंडर काडिनासतना कॅसिनोवाल्यांक पणजे सरकाराच्यो जेटी इनामां म्हणून मेळ्ळ्यात। सरकाराचेच विधानसभेतले लेखी जापेत हें स्पश्ट जालां। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन गोंयांतले जेटींचे लिजा विशीं प्रश्न केल्लो। एकाय जेटीचे लिजार दिवपा खातीर टेंडर काडिल्ले ना म्हणून सरकाराची जाप।
मनू भाकर या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेन 10 मीटर एअर पिस्तूल क्रीडा प्रकारांत कांस्य पदक जोडलें. मनू भाकर ही नेमबाजीत जैतिवंत थारपी भारताची पयली नेमबाज, तर पुराय भारतांतली ती पयली बायल मनीस. संजीवनी साखर कारखान्यात पीपीपी तत्वाचेर 2 फावट अर्ज मागोवनूय इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूच बिडर ना. आता संजीवनीच्या जाग्यात नवे प्रकल्पा खातीर सरकाराचो विचार चल्ला. कारखानो बंद जाले उपरांत सरकारान थंय इथेनॉल प्रकल्पा खातीर 2 फावट अर्ज मागयले, मात तांकां कोणेच प्रतिसाद दिलो ना. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूच फुडें सरना जाल्ल्यान सरकारान थंय नवे प्रकल्पा खातीर आतां प्रक्रिया सुरू केल्या. तुया सरकारी हॉस्पिटलाच्या प्रस्नाचेर आयतारात तुये नागरीक समिती तशेंच पेडणे तालुका नागरीक समितीन खासा बसका घेतली. हो हॉस्पिटल प्रकल्प 15 ऑगस्टा पयलीं पुरायेन चालीक लावना जाल्यार खर आंदोलन करपाचो निर्णय जोड बसकेन घेतलो. सरकारान तुया सरकारी हॉस्पिटलाचे अर्दवट उरिल्लें काम सुरू केलें ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी मांद्रेचे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हांणी मुख्यमंत्र्याक दिला. राज्यांत फुडल्या कांय दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. नगरगांव पंचायत वाठारांत शेनवारा रातीं उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान सुपाऱ्यांच्या पिकांची व्हड प्रमाणांत नाशाडी जाल्या. धावे, उस्ते, नगरगांव, आंबेडे सारकिल्या गांवांनी बागायतींनी झाडांची पडझड जाल्या. धावे हांगा भास्कर गाडगीळ हांणी आपल्या बागायतीत 100 वयर सुपारेच्या झाडांची लागवड केल्ली, पूण पावसाक लागून झाडांची नाशाडी जाल्या. हाका लागून सरकारान कितेंय तरी अर्थीक मजत करची अशी मागणी जाता.
कलंगूट वाठारांत आमकां पर्यटक दलाल नाकाच अशें स्पष्ट विधान कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरान केलां। कलंगूट वाठारांत आशिल्लीं डान्स बारां आमी सील केल्यात। फुडल्या कांय दिसां भितर पर्यटक दलालांचेर कारवाय करतले हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केल्ल्याचें सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें। आयतारा अंजुना वागातोर रस्त्यार बॉबी बार अँड रेस्टॉरंट लागसार एक स्वय अपघात घडलो। ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान गाडी सायडीच्या शेतांत वचून उमटली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना। झिका व्हायरसाच्या केसींनी सध्या वाढ जायत आसा। एडिस हे जळार चाबिल्ल्यान ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जाता। तकली दुखप, जोर येवप ही ह्या फाटली मुखेल लक्षणां। पुण्याक सद्याक झिका व्हायरसाच्या केसींनी दिसान दीस वाढ जायत आसा। हाका लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। मुंबईत आशिल्ल्यो 100 वर्सां आदल्यो गोंयकारांच्यो कुडी आनी क्लबाच्या इमारतींची अवतिकाय जाल्या। तशेंच ह्या बिल्डिंगांचेर कांय बिल्डर बेकायदेशीर रितीन कब्जो करपाक लागल्यात। मुंबईत गोंयकारांच्यो 100 वर्सां पोरण्यो कुडी वा जांकां ते वेळार क्लब आशिल्ल्यो इमारती अजुनूय अस्तित्वांत आसात। 100 वर्सां आदीं गोंयकार खासा करून तारवटी गोंयकारांनी मुंबईत आसतना रूम भाड्याक घेवपाक परवडना म्हूण अशा कुडींची वेवस्था केल्ली। मात आयज तारवटी कमी जाल्ल्यान ह्या कुडींचें म्हत्व कमी जालां आनी ह्या इमारतींची आतां सामकीच बाबत स्थिती जाल्ल्यान तांचेर बेकायदेशीर रितीन कब्जो करपाक सुरवात जाल्या। नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन लायिल्ले तक्ते अयोग्य आशिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला। वाठारांत भितर सरतनाच चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांक लागून वाहन चालक गोंधळटात, जाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा। हे तक्ते बेगोबेग दुरुस्त करून योग्य दिका दाखोवपी तक्ते लावपाची मागणी सध्या जावपाक लागल्या।